हर घर जल ही घोषणा हरमला मातशी बदलची पडटली. गरिबांचे नल हॉटेलवाल्यांक जल अशें करचें पडटलें. निदान हरमलकार सांगतात ताचे वयल्यान थंय उदकाची बिनधास्त चोरी चलता आनी उदका विभाग पद्दतशीरपणान दोळे धाप करता हें कळटा. भर चवथी कडेन काळोख अणभवपाक मेळटा. रस्ते खणून सोडल्यात. अशे अवस्थेंत रास्ता रोको करचे बगर दुसरो पर्याय हरमलकारांक दिसना. पळयात हरमलचो अंधाधुंद व्यापार. हरमल पेडणे भर पावसात उदकाचे हाल चल्ल्यात. हर घर नल हर घर जल घोषणेची भेकला जावन पडल्यात. उदकाकच न्हू वीज रस्ते रस्त्यात गोरवांनी हरमलकारांची जीण कठीण करून सोडल्या. पळोवया खालच्या वाड्यावयली अवतिकाय. आदी आयकुया उदकाचे हाल कित्याक लागून आनी कोणाक लागून चल्ल्यात ते थळव्यांच्याच तोंडांतल्यान. पाणी ते सोडतात पूण त्या पाणयाक कोणाक गावना. ते सगळे रातच्या 5 पाणी सोडलां तर त्या पाणयाक ते मोटर लायतात आनी सगळं पाणी खेचतात आनी दुसरे फुडें पाणी चलना आनी दुसरे मागीर बोंब मारतात पाणी ना. आतां जे ज्यांचे रूम आहात काय आहात हॉटेलां आहात तेंचे बांय सुद्दां ना आनी ते पाणी ते सगळे ते हॉटेलांक रुमांक वावरतात. मागीर फुडें कळा चलतला. डिपार्टमेंटाक कळयला तुमी? डिपार्टमेंटाक आदी खुबदां कळयलां आनी डिपार्टमेंटाक सांगलां सुद्दां. आनी डिपार्टमेंटाक तर सांगलां जाल्यार ते म्हणटात का आमी गेलो थंय कांय नासता. म्हणजे ह्या डिपार्टमेंट सोडून म्हापशाच्या डिपार्टमेंटाक जावं पणजे डिपार्टमेंटाक डायरेक्ट हाडपाची आनी रातची तेंचे रेड मारपाची. 5 हयसून पाणी सोडला काय तेंचे सोडूंक जाय आनी पळोवपाक जाय. सोडला काय तुजे फाटल्यान धांवंक जाय. म्हणजे ते पंप लायतात न्हू तर ते गावतले सगळे गावतात. सगळं मेळटा जाल्यार तेंच्यांनी हेची इन्क्वायरी करपाची. पाणी पाणी सोडतात ते म्हणजे पंप लायतात तेका लागून पाणी कोणाक मेळना. थोडा तेतून ह्या पाणयान असा करता. आमी नळ सुद्दां कातरून उडयली. ही लायन सरळ वयर गेल्ली. ती लायन तेंच्यांनी सकयल येयली आनी फुडें आमच्या 10-15 घरांक पाणीच ना म्हणून आमी ते नळ कट मारले. हय तुम्ही आता खंयचं पाणी वापरता? माझे बांय आहात बोरींग आहा आमचे. माझे 2 बांय आहात. 1 बोरींग आहा. 2 बोरींग आमची आहात आता म्हणून आमी मागीर ते कटच मारून उडयले. पानयाक लागून कोण झगडटलो? हय पाणीच आमकां येना. हे मिशीन हे सारके मोटर लायतात नाल्यार रातच्या लायटींक येवपाचें हेंच्यांनी सकयल भोंवपाचो आनी रातच्या 5-5:30 पाणी येयला काय मोटरांचो आवाज आयकपाचो. तो मोटर खंयसून आवाज येता थंय जावन तेजे रेड मारपाची. आमचे हयसरले न्हू भायले हाडूंक सगळे भायले जे आमचे सगळे आमचे ह्या डिपार्टमेंटातले पेडण्याच्या डिपार्टमेंटातले कोणाक पावचे? आमी चेकिंग येतो. तुमी आज मोटर काडून द्या. हो इलेक्ट्रिसिटीचो कारभार चल्लेलो आसा खालचा वाडा हरमल ह्या जाग्यार. आता प्रत्येकान आपली प्रतिक्रिया सांगलेली आसा. तांकां ना उदक ना रस्तो सारको आनी ना लायट अशा परिस्थितीन ते रावता. आनी ही हरमल म्हटल्या बरोबर ट्युरिस्टीक प्लेस म्हणटा आनी ट्युरिस्टीक प्लेस जर आसत जाल्यार तांकां सगळे सुविधा दिवपाक जाय अशें गव्हर्मेंट म्हणटा. आतां पर्यटन खातें कितें करता म्हाका जाल्यार कांय कळना. पण हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हो हांगासर एक बरो खड्डो व्हडलो मारून दवरलेलो. तो स्थानीक पंच तेणेन हो आपल्या खर्चान बुजयल्लो आसा. आतां कर्मा कोणाची? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची. आनी ती निस्तारायता कोण? हांगा स्थानीक पंच. म्हणजे सगळे हाडून पंचाचेर सोडप अशेंच जाता. आनी हे कित्या खातीर करता कोण जाणा. हे 100 कोटीचो हो आतां प्रोजेक्ट. सरकारी खात्यांनी उदका कडेनच दुर्लक्ष केलां अशें ना. हरमलकारांक हेर समस्या सतायतात पूण संबंदीत अधिकारी सुस्त केल्यात. वीज गेली काय जळारां मारची पडटा. उदका विजेचे हाल जाले काय भाड्यान रावपी पर्यटकय फुज्ज्यो काडटात खंय. आयकात थळव्यांक. लक्ष दिवपाचो. आमचे आतां 14-17 गणपती बुडटले 5 बुडटले हय सगळे होणोय सगळे ह्या. आनी दुसरे हे म्हणटात हे आमचे आतां गोरवां सोडलेली आहात गांवांत तेंची. ते म्हणटात काय आमची न्हू बेवारशी गोरवां. ह्या बेवारशी गोरवांक जो गव्हर्मेंटाचो कोणवाडो आहा त्या सगळ्या कोणवाड्यांक व्हरून ती गोरवां घालपाची. ह्या गोरवांक लागून लोकांचे एक्सिडंट जातात. तो पाली आतां गोरवां हाडी धांवान येयली भोमान आनी हिपी पडलो सगळ्याचा फुटान गेला. तो हिपी म्हणून वाटावलो. आमचो गांवठी याला सोमतो मेला. हेंचेर मातशें ह्या गोरवांचेर कारवाई करपाची. सगळ्या रस्त्यार हातान सगळे ह्या करून प्रॉब्लेम. पयलो लायटीचो प्रॉब्लेम. लायट येना. मागीर तो दुसरो नंबर उदकाचो प्रॉब्लेम. रोड आतां हे रोड पळय कितें जालें ते खजून उडयल्यात.
हां आतां गणपती येवपाचो टायम जालो बरोबर. मातशें लोकांक हिंदू लोकांक मातशें गणपती व्हरोंक मातसो तर बरें जायना ते बाबडे माथ्यार घेवन वयतले कोणी आतां आदले भाशेन ना न्हू ते सगळें बरे भाशेन जावंक जाय अशी आमची कळकळीची विनंती गव्हर्मेंटाक लायट मजा खातीर रातचीच वयता आमी न्हिदोन ते आतां जवारी मारता मारच्यो पडल्यो न्हू आमी आतां तुमच्या- वयस्टर मनीस हय तुमी हांगासर तुमी ट्युरिस्टांक बी हे भाड्याक बी दिता पळय तेंचे कितें मागीर लायट बी नासल्या कारणान उदक बी नासल्यार कितें ते करतात मागीर कितें करतात सर ते 4 दीस रावतात आनी लायटाच्या वाटेन ते चल्ले वयतात ते रावना कित्याक तांकां पयलीं ते येता सुशेग घेवन आनी तुका जर फॅनूच चलना ते कशें रावतले आनी फॅनूय चलतात ते वेरी डीम उदक ना हां उदक पियतलो जाल्यार उदक पियतलो उदक बरें उदक सारकें साफ येयना न्हू साप येयना नळाकूच येयना ना आतां आमकां जर पाणी लायट सारकी जर ना येना जाल्यार आमकां रस्ता रोको आंदोलन करचो पडटलो आतां आनी ताका उपाय ना रस्ता रोको आमी सगळ्यांक नोटिशी धाडटलो आनी आमी तो करतलो हो नाल्यार शेवटचो- आमी आदी केल्लो आतां हो शेवटचो उपाय तुमचो हो आणि शेवटचो उपाय. आणि ताका उपाय ना न्हू आनी ताका उपायच ना न्हू उपाय ना ताका आतां भर आतां एक वर्सान आमचो सण येता चवथीचो ताका लायट ना आनी पाणी जर ना जाल्यार आमी काय करपाक जाय काय फुडें करपाक आत्ता सध्या तुमकां लायट ना आतां लायटय ना तिनांक गेली. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.